ग्रामसभा कित मुद्दे आसले? पयलीं म्हळ्यार एक मुद्दो आसलेलो आमगेलो एक प्रपोजल आशिल्लो की मनोरा जी एक रोड आहा थिंगा नियर द ग्रावंड थिंगा एक उदक ब्लॉक जाता आनी थिंगा भितर सरपाक त्रास जाता लोकांक. सो आमी जेन्ना तो लोकांनी आमकां तें प्रश्न विचारलो तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की ऑलरेडी हो PWDचे टेंडर जालें हॉट मिक्स तितून तो एस्टिमेट केलो आनी वॉर्ड मेंबरान म्हाका कन्सर्न केलें की थिंगा एस्टिमेट जालो आहा म्हणून तो आपूण तें फॉलोअप करून तें काम करपा लायतलो. आनी सो शॉर्टली तें वचून मागीर तो फॉलोअप करून काम जातलें म्हणून ताका आमी तें प्रपोज केलां ऑलरेडी काम तें जातलें म्हणून. आनी कितें मायग्रंटा गेलो आनी एक इशू आसलो म्हळ्यार तो मायग्रंट्साचो पळोवंक आनी वेरिफिकेशन कशें कित्याक डे बाय डे मायग्रंट्स वाडत रावताय दिसाचे 10 जाण आसता रातचे चड जाण आसताय ते सो तेणी वेरिफिकेशन करून वॉर्ड मेंबरांनी ते एक्चुली वेरिफिकेशन करून ताका दिवचें कित्याक फाटली पासून दिसांनी कितें मायग्रंट्स वाडोवन कितें कितें प्रॉब्लम जाता कितें मर्डर जाता कोण हें जाता तें जाता सो ताका एक डेटा आमचो हिंगा कलेक्ट करून दवरचो म्हणून तेंच्या लोकांचे डिमांड आहा हांवें सांगितलें थोड्या मेंबरान दिलें आनी थोडे मेंबर दिवपा आहाय तें हांव कलेक्ट करून दिता तांकां सांगेन मेंबरांक. आतां तूं लेटस्ट कितें राया पंचायत हे पॉलिटिकल हें जाता तुवें हांवें आयकलां रिजर्वेशन दील म्हूण हें तुगेलें म्हणलें हें कितें सांगपा सोदता? हांवें रिजर्वेशन दिवपा म्हळ्यार हांव 7 म्हयने जालो म्हगे टर्म कवर जावन 7 म्हयने म्हगेलो 1 वर्साचो टर्म आशिल्लो आनी म्हगे 7 म्हयने जाल्ले कंप्लीट आनी म्हाका हिंगा गांवांत काम करपाक जाय. हांव न्यू पयलो हांव 4.5 वर्सां डेप्युटी सरपंच आशिल्लो हांवें काम भरपूर केलें आनी हे हितू सिजनाक हांवें आतां हे टायमाक कामां करपाक केलेंय बी आनी करपाक हात घातलेलो. आतां हुंय प्रॉब्लेम जालें की म्हाका इतलो की इतली काम काडून इतलें डेवलपमेंट करून म्हाका हुंय तर मुगे काम स्टॉप जालो हांव तें स्टॉप जालें म्हणून चड करून आतां हांवें ती धाडलेल्यो फायल्यो टेंडर वखद मनसून बिफोर मनसून हांव ती काम करून ती वखदून तें काम कवर करपा आशिल्लो सो ती आजू पासून जावूं नाय सो तेका लागून ती हुंय तर स्टार्ट जावन उरलें हांव परत व्हिडिओ पासून मेळ्ळो ती काम मुगे स्टॉप जालो हांव तेका रिजायन जालो म्हणजे डेवलपमेंट हाडायला आनी हांवें केलाय बी आनी कोण दाखयलाय बी आतां इतलें हांवें डेवलपमेंट केलां की हांवें जे प्रपोजल घातलेले जे 35 लॅक्साचे ते आमगे पास सायन येयले आनी वखद इशू करपा आशिल्ली आनी सेकंड म्हणून हांवें ग्रावंड मेंटेन केला इतलो बरो ग्रावंड मेंटेन केला की चिचिलान म्हाका पासून एप्रिशिएट केला आनी चिचिल म्हणटा सोदा म्हणटा लाकी ग्रावंड म्हणून हांवें ते आय लीग हिंगा जिखलाय आनी हांव चिचिला उलो मारता की ISL पासून हिंगा गोची म्हणून इवन हांवें हॉल मेंटेन केला सगळे आमचे इतले ग्रावंडा पासून जे प्रपोजल घाले MP कडेन तो पासून पास सायन येयलो म्हणून गेलो आनी जे गार्बेजीचो इशू आशिल्लो एमपीन कितू फंडांतले एमपीन म्हाका जे हाय मासाचो हांवें एक प्रपोजल घातलो ते 3.5 लाख म्हाका दिले जे लायट घालपा आशिल्ले त्या ग्रावंडार तो तेणें म्हाका सँक्शन करून दिला आतां फॉलोअप ते थोडेशे NOC बी जाय ते करून ताका हांव ते घालून दितले म्हणून तेणें म्हाका सांगलां की तो प्रोसिजर उरतलो तें कवर करतलो. तुगे आतां दुसरें कितें आतां तुवें कितें काम केलें तें तुवें सांगलां तुगे कितें काम स्टॉप जालें तें मातशें तेजे विचार करपाक जाय. काम स्टॉप म्हळ्यार कितें जालां हांवें फाटल्या दिसांनी काम घेतली 100 कामां आनी सो प्रोसिजर सॉल्व केलो आमी हेच म्हळ्यार आमी पंचायत खूंय टेंडर डायरेक्ट काडना आमचे ताका एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल आसता ए दिता सेक्शन आहा तेजे व्हिडिओचे कळ्ळें ते आमचे एप्रुवल दिवन तेंचे प्रोसिजर करून टर्म्स एंड कंडिशनान आमी फॉलोअप करता ते काम आमी हुंयचे ना आनी आमकां सगळे प्रोसिजर ते फॉलोअप करता म्हणून आमी ते टेंडर काडटा आमी डेवलपमेंट करपाक म्हणजे हें न्यू हें सकाळीचे डेली म्हणजे टी एंड ब्रेड अशें हांवें पयलें केलां इतलो चडसो रुपीस हांवें हिंगा पयलीं एक्चुली डेवलपमेंट केला लोकांक जाय म्हूण केला लोकांक जे नीड आहा म्हूण हांवें केलां आनी आतांय मुगे विजन आहलें सरपंचान कितें करपाक इवन हांवें लायब्ररी पासून हांवें केल्ली ती पासून मुगे पास सायन येयलो हांवें NOC मागिल्ल्या ती पासून फॉलोअप करपा आशिल्लो हांव ती कळ्ळें आनी आमगे गांवांत कितें नीड आहा तें हांवें केल्लें आसा. तुवें म्हाका लास्ट टायम सांगिल्लें तूं एक सिनियर सिटीजनाक कितें जॉगर्स पार्क बीन करपा आहलो म्हण तेजें जॉगर्स पार्क हांवें ऑलरेडी हिंगा एस्टिमेट केलो आहा जॉगर्स पार्क आनी ऑलरेडी म्हाका आमचें कितें जाता हिंगा सिनियर सिटीजन आहा आमचे सिनियर सिटीजनाक त्रास जाता इवन ते ग्रावंडाचे भितर वयता फुटबॉल ग्रावंडाचे आनी वॉक करता इवन ते ग्रावंडाचेर वॉक करता भितरलो ग्रावंड आहा तेका ग्रावंडार वॉक करता म्हाका तें बरो दिसना सो तेंच्या रिक्वेस्ट आहलो म्हाका की एक वॉकिंग ट्रॅक गोंयची तो ऑलरेडी एस्टिमेट जालो आहा तो एटलिस्ट एस्टिमेट आतां टेंडर प्रोसिजर भायर सरपा आहलो सो ते आतां मुखार चोयता कितको जाता ते भाशेन चोयतलो आनी ते फॉलोअप करतलो. थँक्यू बाबा. म्हजें नांव मानवेल बारगोजा ग्रामसभेक आयचे राया ग्रामसभाक म्हजो प्रपोजल मानोरा रोडाचो हालींच मानोरा रोड हॉट मिक्स केला
PWDन आणि सायड बाय तेजे गटर आहा त्या गटराचें काम अजून सुरवात करूंक ना. हांव मागतां जाता तितले बेगीन गटराचें काम सुरवात करचें आनी कंप्लीट करचें, नाजाल्यार हॉट मिक्स नवो रोड केला तो पुराय डॅमेज जातलो. आनी दुसरें सांगपा म्हळ्यार मानोरा कोवाते जंक्शनार ते सगळें उदक गॅदर जाता, फ्लड जाता आनी ते कोवाते वाड्यात भायर सरपाक आमकां मेळना. सो हांव मागतां सरकार लागीं आनी पंचायती लागीं बेगीन ही ड्रेनेजचें काम करून ते उदकाचो प्रोस सॉल्व करपाक. तसोच आल्ल्या जंक्शन थिंगा वर्सा वेळाक सदांच फ्लड जाता. हाजेर PWDन कडक स्टेप घेवन ते सॉल्व करून दाखोवचें. इतलें जावं. आतां मायग्रंटाचो कितें इश्यू काडलो? दुसरें म्हळ्यार मायग्रंट आमच्या गांवांत वाडत वेतात आनी ते सगळे रातचेच भोंवतात. सो आमी 4-5 वर्सां जालीं मागले पंचायती कडेन तेजेर एक डाटा कलेक्ट करचो आनी पुराय म्हायती घेवची आनी कितले रूम आहा ते पळोवचे. हिंगा कितें जालां, लोक जाय तशे रूम काडटात आनी तांकां भाड्याक दितात आनी हे गांवांत सगळे त्रास जातात आनी हे मायग्रंट सगळे भाडोत रावतात. रातचे दिसाचे ते फक्त रूम रातचे फकत त्या 2-3 जाण रावतात, पूण रातचे येवन कितले जाण न्हिदतात आनी सकाळचे वेतात आनी सगळे रातचे भोंवतात. ते हे मुखार आमकां एकदम त्रास जातले आनी फायनली एक सांगते म्हळ्यार ऑलरेडी मर्डर जाल्ले आहा ते भाशेन मुखारय जातली. हेजेर कडक सरकारान जशी पंचायतीन उपाय घेवचो.